नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। गोंयांत कोरोनाचो पयलो बळी मोल्ले 70चो 85 वर्सांचो जाणटो कोविड-19 दुयेंसान सोंपलो। ताची सगळी फामील कोरोना पॉझिटिव्ह। कोरोनाच्यो केशी 700 वयर गांवांनी नवे केशी। पणजे पाट्यावेली कोर्टाची स्पेसीस बिल्डिंग सील। रोहन म्हणटा केशीचे मूळ सापडना, कम्युनिटी ट्रान्समिशनच। विधानसभेचे अधिवेशन 27 जुलयासावन 3 सप्तकाचे कामकाज। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोविड, अर्थव्यवस्था, मायनिंग, टुरिझम, म्हादयचे इश्यू। सरकाराच्या फ्लोर मॅनेजमेंटाचेर नजर। गडकरीचे व्हर्च्युअल रॅली काँग्रेसीची 48 वरांनी जाप। लोकांक रॅलींनी जाय पॅकेजीचो आधार। मायनिंग केन्ना सुरू करता तें खंय आदी सांगात। तेवटेन आलेक्साक वडयलो एकोडो। पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकाराक सध्या ओएसडीच ना। मंत्री जाल्लो तेन्ना घेतिल्ल्या दोनूय ओएसडीचे पोस्टिंग सरकारान केले रद्द। पावसकार घेता रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजिनियरा। ऑनलायन शिक्षणा खातीर फी घेता जाल्यार एक्शन। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। ऑनलायनाक शिक्षक प्रशिक्षीत। ऑफलायनूय विद्यार्थ्यां मेरेन पावपाचो प्लान। शिक्षकांक ड्युटी स्कुलांतूच। सांताक्रूज गँग हल्ल्यांतली एक हत्यारां सरता भायर। आतां मेरेन एक देशी पिस्तूल, 2 रिव्हॉल्वर, 4 तलवारी, 2 सुरे जप्त। 12 जाणांक अटक। सगळे पुलीस रिमांडाचेर। गोंयांत कोरोनाचो पयलो बळी मोल्ले 70चो 85 वर्सांचो जाणटो कोविड-19 दुयेंसान सोंपलो। ताका खंय श्वास घेवंक कितलींशींच वर्सां जालीं त्रास जातालो। आतां त्रास वाडलो म्हणून ताका सांखळे PHCंत हाडिल्लो। थंयच्यान ताची कोविड टेस्ट जाली आनी तो पॉझिटिव्ह म्हूण कळ्ळो। ताची सगळी फामील खंय कोरोना पॉझिटिव्ह। आनीक एक पेशंट पॉझिटिव्ह आसा म्हूण सीएम उलयला। अस्थमॅटिक पेशंट, डायबेटीक, एजेड पर्सन, तो ताका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज COPD आशिल्लो। बेड रिडन आसलो 4 वर्सां घराच कडेन। सस्पेक्टेड म्हणून ताका GMCन एडमीट केल्या उपरांत तो कोविड पॉझिटिव्ह आयलो। तेजी कंडिशन हाडटा आसतनाच खूब वायट परिस्थिती आशिल्ली। ताच्या उपरांत शिफ्टेड टू द कोविड हॉस्पिटलान एक रात उरलो आनी आज सकाळी फुडें तो एक्सपायर्ड। सर ताजी फ्युनरल आसा पळय आनी दिस इज फर्स्ट डेथ, सो कसले डेथ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ताजें फ्युनरल जातलें। हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, सो दे आर टेकिंग केअर ऑफ। कशें आसता प्रोटोकॉल? ताजी प्रोटोकॉल ताका कंप्लिटली प्लास्टिकेन बीन हें करून डायरेक्टली बाकीच्या कोणाक टच करपाक दिना। ताच्या प्रमाणे डायरेक्ट फॅमिलीक दिता काय ना, गव्हर्मेंट आतापर्यंत मॉर्टिलिटी रेट 0 असले म्हणटाले, बट जर आमी त्या खातीर म्हणटा कोमॉर्बीड कंडिशनान ज्याच्या घरात कोणी आसा जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवप ही गरजेची आसा। आमकां सगळ्या गोंयकारांक हांव सगळ्यांच्या वतीन एक कळयता की आपल्या घरात 70 वर्सां 60 वर्सां वयलो आसत जाल्यार आमी जर इन्फेक्शन फोकस जालें जाल्यार यंग यूथ आसा ताका त्रास जावचो ना, बट ताच्या कडल्यान इन्फेक्शन घरातल्या जाणटेल्यांक वचत जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावपाक शकता। म्हणून आमी जे परत सांगता की तुमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय, मास्क वापरपाक जाय, सॅनिटायझर वापरपाक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक जाय, परत हात धुवपाक जाय। ताच्या फाटलें कारण तशेंच आसा। अजून एखादो पेशंट जो आसा हो आमचे कडेन सिरियस आसा, तसोच एक सिनियर पेशंट 85 इयर्सचो पेशंट हो 80 इयर्सची एक महिला एडमीट जाल्ली आसा। ती तशीच 4-5 वर्सां बेड रिडन आसा, ती व्हेंटिलेटराचेर आसा। शी एट प्रेझेंट तरी स्टेबल आसा। ह्यो दोनूच, पयलींची एक केस आशिल्ली ती रिकवर जाली आनी एकूच सद्या क्रिटिकल केस आसा। आमच्या हांगा 5 तारखेक पयलीं जेन्ना हांगा हेल्थ आरोग्य कर्मचारी एक वास्को कामाक वयतालो, तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत आमी आमच्या पंचायती लेवलला आमी बॉडी मिटींग घेतली। आमी ठरयलें की लोकांक आमी पंचायतीसून फ्री ग्रोसरी दिवपाची। त्याच्या प्रमाणे आमी लोकांक
स्पीकर घातले आणि अवेअरनेस केले की लोकांनी घराच्या बाहेर सरचे न्ही, लोकांनी मास्क यूज करपाचो, डिस्टन्स धरून एकमेकांशी संपर्क दवरपाचो. तशें करून आमी केशी पॉझिटिव्ह वाडत गेलो गव्हर्मेंटांनी बरो निर्णय घेतलो की लॉकडावन दवरपाचो. लॉकडावन दवरपाचो त्या प्रमाणे लॉकडावन दवरून लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो. लोक खंयच घराच्या भायर सरक नासले आणि आतां एका घरातली ती आता तुमच्या गावात एक 85 वर्साचो जाणटो जो डेथ जाले न्ही, ते कशें कितें? ती तेची घरातली फूल फॅमिली पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. फूल फॅमिली पॉझिटिव्ह. कितले दीस जाले पॉझिटिव्ह मेळ्ळा तांकां फॅमिली? 14 तारखेर जाले 14 दीस सुमार जाले. पण हो केन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाणटो? पॉझिटिव्ह पयर मेळ्ळो. तेंची पयलीं तेंची टेस्ट केलेली, फूल फॅमिलीची टेस्ट केली, तेची बी केल्ली. पयली टेस्ट केली तेन्ना तो पॉझिटिव्ह मेळोंक ना. पण ते कितें जालें, तेच्या घरान एकटे चेडूं आसलें जाणटेले आनी तेची कॅर जायनाशिल्ली. 25 वर्सां जालें, ताका लागून तो वीक जालो. कितें खाय नाशिल्लो आनी बेडाचेरच आसलो म्हणून. म्हणजे फॅमिली मेंबर घरान कोण नासल्या कारणान ते खाणाचे हाल जाले तेजे मातशे. ताका लागून तो आनी वीक पडलो. आतां जी डेथ जाल्या न्ही तेजी कितें गव्हर्मेंटान तुमकां कितें तांकां बॉडी दिता म्हणून सांगलें? ना, तशी म्हाजे कडेन कितें अशें वळसूं म्हणजे कोण तेजे फॅमिली मेंबरान बीन तशें कितें काय? फॅमिली मेंबरान म्हाका कॉल करता, डेथ जाली म्हणून कॉल केल्लो. फक्त डेथ जाली म्हणून कॉल केला. म्हणजे बॉडी तुमकां दितले काय दिवचे ना तशें काय अजून मेरेन ना? तुमकां तशें ऑफिशियल कोणी इन्फॉर्म बी करूंक ना? ऑफिशियल अशें कळूंक ना. म्हणजे म्हाका ते हेचेसून प्रुडंटाचेर हांगा तेजे निदर्शनच कळ्ळें. इतल्या मजगती पाट्यार स्पेसीस बिल्डिंगेन कोरोना पेशंट मेळ्ळा म्हणून बोवाळ. दनपारा मेरेन सबंद बिल्डिंग सील केल्या. ह्या बिल्डिंगेन कोर्ट आनी न्यायालयी कचेऱ्यो आसात. गोंयांत कोरोना एक्टीव केशी 700 वयर पावल्यो. गांवांनी नवे केशी मेळत आसात. पणजे पाट्यावेले स्पेसीस बिल्डिंगेंत कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान कोर्टाचें कामकाज थंड पडलें. स्पेसीस बिल्डिंग सील. चडशा केशीचें मूळ खंय ताचो सोद अजून मेरेन तरी सरकाराक लागूना. तेन्ना MHA गायडलायनी प्रमाण हें कम्युनिटी ट्रान्समिशनच म्हूण आमदार रोहनाचो दावो. मंगूर हिल कशें आहा तुका सांगता, इट इज अ कंटेनमेंट झोन. तो खूब तसो खूब व्हडलो आहा भितर. त्या खातीर सस्पेक्टेड आसलेले जे फॅमिली तेकोन खंय मेळ्ळ्या पळय न्ही, आमी मॉब सॅम्पलिंगूय थोडें केलां. म्हणजे थोडे कंटेनमेंट हें केलां. त्या आतां जो लागीं दिसता पळय न्हू त्या सगळ्या जाणांक आमी टेस्टिंग करून घेतलां. मंगूर हिल आज 14 ना 16 फ्रॉम मंगूर हिल आनी 14 लिंक. अजून डिक्लेअर करूं ना. ओके. पणजे पाट्यावेल्या स्पेसीस बिल्डिंगेंतलो एक स्टाफ कोरोना पॉझिटिव्ह. हे बिल्डिंगेंत कोर्टाचें कामकाज चलता. बिल्डिंग सध्या सील केल्या. सरकारान आतां तरी कम्युनिटी ट्रान्समिशन काय लोकल ट्रान्समिशन ते स्पश्ट करचें. MHAचे गायडलायनी प्रमाण केसीचे मूळ सापडना म्हणल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशनूच. पयलीं इम्पोर्टेड व्हायरस म्हणून आयलो, मागीर हांगा येतकर क्वारंटायन टुरिझमाच्या खाली जावं बाकीचे जावं बॉर्डर्स ओपन केल्यो. अँड दीस इम्पोर्टेड व्हायरस वॉट इज कम इन फ्रॉम मांगोल टू चिंबेल टू अदर एरियाज इन्क्लुडिंग पोरवोरीम. आय थिंक द स्प्रेड इज ऑल अराउंड टुडे. अजून आमी लोकल ट्रान्समिशन काय कम्युनिटी ट्रान्समिशन ताजेर आमी झगडत आसात. सोर्स जेन्ना कळना तेन्ना MHA गायडलायन्सा प्रमाणे वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इट इज टोल्ड एज अ कम्युनिटी ट्रान्समिशन. बट द गव्हर्मेंट इज स्टील ट्रायंग टू हायड. आनी जंय खंय मेळटा केस ताजो सोर्स मेळना. परवरीची केस जाली 10 दीस जाले, 8 दीस जाले आमी सगळी ती एरिया फूल चॅक केली. ताजो सोर्स तांकां खबर ना. रेट्स टू बी काउंटेड. चिखले वाठारात कोरोनाचे केशी एकार एक वाडत आसात. पंचायत 7 दिसां खातीर बंद. हिंगा आमच्या चिखल्यांत खूब केसो वाडलेल्यो आसात. आनी आमचे नाकेलीन पळय आहा थिंगा ऑलरेडी 7 पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळल्यो आहाय. आनी आल्तो चिकालीन थिंगा 4 केसीस मेळ्ळल्यो आहाय. आल्तो दाबोलीम 2 मेळ्ळल्यो आहाय. टोटल आनिकूय एक्स्ट्रा आयकोंक येताय जायत्यो पॉझिटिव्ह केसी आहा म्हण. पूण ह्यो ऑफिशियल फिगर हांवें तुका सांगला, आमकां इन्फॉर्मेशन आहा तो. सो आमी आतां एक रेजोल्युशन घेयलां आनी गव्हर्मेंटाक एक आमी फॉवर्ड करतले रेजोल्युशन. आनी आमी तेजेर मागलां की आमकां एक वीक ही पंचायत आमी बंद करताय. कित्याक हें आमचो ऑलमोस्ट 50% स्टाफ जो आहा तो नाकेलेचो आहा. सो हे स्प्रेड जावपाक नाका म्हण.
सो आमी आतां एक CMाक आनी पंचायत मिनिस्टर आनी एक BDOक आमी लेटर फॉवर्ड करतले आनी आमची एक मागणी आहा समज हो व्हायरस तर आनीक वाडत जाल्यार आमकां मुखार गव्हर्मेंटान लॉकडावनूय दिचें म्हण. नुवें कोरोनाच्यो केशी वाडल्यो. ते हांवें डॉक्टराक इन्क्वायरी केल्या काल खबर जाली दोग पेशंट आमगे लोकली जे कोवीड पॉझिटिव्ह जाले आनी ते डॉक्टराक इन्क्वायरी करून कन्फर्म केला वरीच 4 आहाय पूण आमी तांकां टेस्ट केलो पॉझिटिव्ह मेळ्ळे पूण आनीकूय थिंगा हांवें तांकां सांगिल्लो डॉक्टराक आनीक 30-40 जाणांगे सॅम्पल काड आनी टेस्ट करूं आनी आयज म्हाका सगळे डॉक्टरान तेंगेली कॉन्टेक्ट आहले तांकां सगळ्यांगे सॅम्पल काडले आनी ती टेस्ट करूं वयलो. कुडतरीच्यान वजनगाळ शिरोड्याक कोरोना केस पावली थंय 3 कोरोना बादलो. शिरोड्या वजनगाळ म्हणटा एक बायल मनीस कुडतरी कामाक वताली कोणाल्या घरांत काम करपाक थंय तिका इन्फेक्शन जालें आनी त्यानुसार मागीर तिगेल्या घरकाराकय बी इन्फेक्शन जालें आनी ती बायल मनीस आपल्याल्या आवयगेर गेल्ली कापडशें म्हणटात थंय तिगेल्या भावाकय इन्फेक्शन जालें अशें 3 जाणांक सद्याक तरी आमगे इन्फेक्शन मेळिल्लें आसा. एक पेशंट तो मेडिटेबल कोणय मेडिटेब ना 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 कोणीय काम करता कोणीय काम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 27 जुलयासावन सभापती पाटणेकारान मिडियाक शेड्यूल सांगलें 3 सप्तक चलतलें. कोविडाच्या फाटभुंयेर अधिवेशनाचें कामकाज नेमकें कशें कितें जाता ताचेर नजर. ते शिवाय अर्थवेवस्था कोरोना मायनिंग टुरिजम म्हादय असले एक इश्यूचे कोलीत विरोधकांच्या हातांत दिल्ल्यान सरकाराच्या फ्लोर मॅनेजमेंटाचेर राजकीय मळावेल्यान नजर. Session will start from 27th July. 27th of July. How many days session it would be? Then we will decide now. Okay, but it will start from 27th July. कितले दिसांचे likely कितने आसंक शकता? 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Okay. Monsoon session. Monsoon session. Yeah. Okay. अर्थव्यवस्था कोरोना मायनिंग टुरिझम म्हादय असले एक भयंकर इशू मजगतीच्या काळान उप्रासल्यात. विरोधकाच्या हातान आयते कोलीत सरकार एके वटेन अर्थवेवस्था दुसरे वटेन कोविडा आड फायर फायटिंगान बिझी. विरोधकांक इशू अशे परिस्थितीन विधानसभेन फ्लोर मॅनेजमेंट म्हत्वाचो. विरोधी गोवा फॉवर्डांतल्यो खुर्ची हांगच्यो थंय करपाचो प्लान चल्ला म्हूण हवा जाल्या. हांगचे थंयचे नाका म्हूण मिडियान सभापती मुख्यमंत्री आनी मायकलाक सरळ विचारले. एकल्याच्यो जापो आयकयात. तुमकां बा कितें इंटिमेशन येयला दॅट सम MLAs वांट टू जॉइन ऑर जॉयनिंग जावपाचें तुमच्या फुड्यान मेळपाचें बा तुमचो अपॉइंटमेंट बा घेतलो हां हां पूण तुमकां बा तुमच्या ऑफिसाक बा कितें कळयलां सांग. देर इज न्यूज दॅट 2 of another party MLAs could join BJP and all. It is not a part of my job. Okay. Yeah, well, what is it? सर 2 गोवा फॉरवर्ड पार्टी कोण जॉइन जाता म्हूण बोवाळ चल्ला ते जाता काय जायना खबर ना म्हाका. कोविड सद्याक BJPक आनी आमदारांची गरज आसा. ते पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हाका खबर ना सद्या. I am not into that. No, पण पहिले bringing any more MLAs into BJP. No, I am not for that. पण पहिले 10 तासान तुम्ही पहिले लीड आहले न्हू. पयलीं आहले. आता 2 जाण आहात. आता कोण येवपाक खूब सोदतात. गेल्या फावटी हांवें सांगलें तुका की आयज जे कोण बॉब मारता ते सायडीन हिंगासरले पासून स्पेशली ते 1 मिनटान फाल्यां मंत्री करता जाल्यार उगी रावतले. आपण स्टेटमेंट कितें केलें तें रॉंग म्हणून सांगतले. तर स्टेटमेंट करप आसता थोड्यांचे टू कम इन टू पावर. आतां 2 जाण हाडटात ती म्हाका खबर ना एंड आय एम नॉट इन टू दॅट. पण आसा कितें आसा वेलकम करता BJP पार्टी वेलकम करतले. सी आय कॅनॉट कमेंट रायट नाव ऑन दॅट टील आय नो वॉट इट इज. सो तुका मायकलाक कांय खबर ना अशें जावंक शकता. मायकलाक कांय खबर ना पळय ती. BJPचे व्हर्च्युअल रॅलीक काँग्रेसीची 48 वरांनी जाप. लोकांक पॅकेजीचो आदार करचो सोडून खंय सेलेब्रेशन चल्ल्यांत. नितीन गडकरीचे घोशणाचेर प्रदेशाध्यक्ष गिरीश आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबराचे प्रस्न. प्रधानमंत्र्यान खंय मायनिंग केन्ना सुरू करता तें आदीं सांगचें. तेवटेन आमदार आलेक्स काँग्रेसीच्याच फुडाऱ्यांचेर फुर्योज. मात काँग्रेस खंय सोडचो ना. गोंयच्या लोकांक तुम्ही त्रासान घातलेले आसात. बरे जे उद्योजक आशिल्ले वयर सरताले तांकां तुम्ही काबार केले. फक्त प्रॉमिस दिवप फॉल्स प्रॉमिस दिवप. 2012तल्यान सगळ्यांनी पळयलां की गोंयांत मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हणून तेच आयको येता. त्या हेजेर नितीन गडकरी एक शब्दूय उलयना.
म्हणजे तुमकां सोयीस्कर आसा तें तुमी उलयतात, पूण गोंयांत कितें जाय आशिल्लें, गोंयचे मुखाल्ले ज्वलन प्रश्न आशिल्ले त्या हेचेर तुमी कांयच उलयली ना. एक डिमांड केलो की 100 कोटीची तजवीज करची आणि हे गरीब घटक जे आसा, दुर्बल घटक समाजातलो आसा, हांकां कितें तरी सरकारान तांकां एक पॅकेज दिवचें. आज पर्यंत ह्या बारीक लोकांची आमी केल्ली ही मागणी सरकार अजून पर्यंत पुरी करना. COVID-19 आणि हे कितें म्हणटा वर्च्युअल रॅली फ्रॉम बिहार टू गोवा, वर्च्युअल रॅली एज इफ दे इन द सेलिब्रेटरी मूड इन्स्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द प्रॉब्लेम. आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन ओपनिंग लोकांक फोटो पार्किंग करता. मायनिंग हॅव स्टार्टेड. बिकॉज ऑफ मायनिंग वॉट एवर दॅट इलिगल मायनिंग इज हॅपनिंग, आयज कोविड केसीस आमचे वायट जाले. शेक ओनर्स आहा, शेक ओनर्स कडल्यान पळय डेपॉझिट दवरलेले फॉर द लास्ट 2 or 3 years. The deposit has not been returned. दुसरे वटेन आलेक्साचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष धरून म्हालगड्या कडेनूच वाजला. मात कितें जालें तरी तो खंय बीजेपीत वचचो ना. बट काँग्रेस पार्टीचे एलिगेशन जे मनीस काँग्रेस पार्टी आहे ते मुझे उलयताय तेजे एलिगेशनांचे हांव थँक्स सांगू सोदितां की आजून देखून हांव काँग्रेसीन दाजांक गेले. वाय द इव्हेंट इज फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन हू इज इन चार्ज ऑफ द पार्टी इन गोवा. पयलीं म्हणटाले हांव गोवा फॉरवर्ड वयता म्हूण, पयलीं म्हणटाले तेच्या पयलीं म्हणटाले हांव आनी खंय वयता म्हूण, आतां म्हणटाय हांव कितें बीजेपी वयता म्हूण. आय डोंट नो वॉट एज दे आर सेइंग. कोण म्हणटाय म्हाका बीजेपीन पयशे दिले. आय एम एवरी डे टेकिंग अप इश्यूज. आय एम डुईंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबली. बीजेपी पार्टीन आमी वचनाय आनी जर तर बाब तानावडे सांगून सोदिता ती आमी येतले म्हूण हांव ना म्हूण सांगता. लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, आय विल नॉट जॉइन द बीजेपी पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ऑनलायन शिक्षणा खातीर कोणूय फी घेता आसत जाल्यार कळयात, एक्शन घेता म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. विद्यार्थ्यांक ऑनलायन शिकोवपा खातीर शिक्षक प्रशिक्षीत जाल्यात. ज्या भुरग्यां मेरेन ऑनलायन पावना तांचो अभ्यास चुकचो न्ही म्हणूनय प्लान केला. पूर्व प्राथमीक शिक्षण फीच्या नांवान देणगी घेता जाल्यारय कळयात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. शिक्षकांनी हायस्कुलांत येवन ड्युटी करपाची म्हणून स्पश्ट. ऑनलायन आणि ऑफलायन स्कुलांनी सुरू केला, पण हे सुरू केला असताना सुद्धा जो सपोज सिलेबस ओके आमी हे एक ऑप्शन दिला. ताज्या खातीर आमी वेगवेगळ्या ऑप्शनाचो अजुनूय विचार करता. आमी दूरदर्शना कडेन उलोवप सुरू आसा. इवन दो विथ द प्रायवेट चॅनल्स पार्टनर हांच्या कडेन आमी उलयतले, जेणे करून आमी गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रिमोट एरियेंत सुद्धा दूरदर्शन किंवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जर पावले जाल्यार ह्यो क्लासीस कशा पद्दतीन एक ऑप्शनाचो आमी विचार करता. त्या खातीर खंयच्याच पॅरंट्सांनी पॅनीक जावचें न्ही. आपल्या भुरग्या कडेन स्मार्टफोन ना, आपल्या भुरग्याक सिलेबस चुकतलो हें कोणीच पॅनीक जावचो न्ही. कोणीच मुद्दामून म्हणजे रीण काडून स्मार्टफोन घेवचे न्ही. सपोज एखाद्या स्कुलान एक जरी स्टुडंट्साक सिलेबस चुकलो, ताच्या कडेन स्मार्टफोन ना म्हणून त्या सगळ्या टिचर्सांक कंपल्सरी आसतलें त्या एका भुरग्याक सुद्धा तांच्यांनी परत सगळो सिलेबस जो आसा हो घेवपाक जाय. आमी स्कुलां ओपन करपाचो निर्णय हो 15 जुलयाच्या उपरांत डिसायड करतले. टिचर्स जे आसा तांकां कंपल्सरी अटेंडिंग स्कुल्स डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर हो फाल्यांच्यान केन्ना तरी येतलो आनी एकदां सर्क्युलर आयल्या उपरांत परवा पासून सगळ्या टिचर्सांक गव्हर्मेंट आसतले एडेड आसतले हांकां सगळ्या जाणांक कंपल्सरी स्कूल अटेंड करप हें कंपल्सरी आसतलें. ऑनलायन शिकोवपा खातीर डोनेशन घेता हें आमच्या लक्षान आयलां. स्ट्रिक्टली सांगता आमच्या कडेन कंप्लेन येत त्या स्कुलाचेर एक्शन घेतली वयतली. बरोबर काही स्कुलां प्री प्रायमरी एड्युकेशनाच्या नांवा सकयल डोनेशन घेतात. आपल्या प्रायमरीन एडमिशन मेळपाक जाय जाल्यार थंयसरल्याच प्री प्रायमरीन घेवपाक जाय आनी ताज्या खातीर 20,000 25,000 रुपया आमच्या कडेन कंप्लेन आयली जाल्यार त्याय स्कुलाची ग्रँट आसत किंवा त्या स्कुलाचेर एक्शन आसत ही स्ट्रिक्टली घेतली वयतली. त्याच बरोबर वेकेशन जे आसा, दिवाळी वेकेशन आसतलें, क्रिसमस वेकेशन आसतलें किंवा बाकी खंयची वेकेशन आसतलें, टायम टू टायम सर्क्युलर काडले वयतले आनी हे वेकेशन जे आसा हे कर्टेल केले वयतले. आज डिसिजन घेतला की 9th स्टँडर्ड आनी 11th स्टँडर्ड हे सगळे भुरगे आमी प्रमोट करता. दे आर गोईंग इन टू द 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्डा खातीर सगळ्यांचे प्रमोशन जाल्लें आसा. ताची तेंची सप्लिमेंटरी एग्जाम आमी कॅन्सल केल्या आनी हे फावटी सगळे भुरगे हे प्रमोट जाल्ले आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया.
PWD मंत्री दीपक पावसकाराक सध्या OSDच ना. मंत्री जाल्लो तेन्ना घेतिल्ले दोनूय OSDचे पोस्टिंग सरकारान रद्द केलां. सध्या एका OSDक PS म्हूण डिमोट केला. PWD इंजिनियर आशिल्ल्या OSDची खात्यांत ट्रान्सफर मारल्या. आतां एखाद्या रिटायर्ड इंजिनियराक OSD म्हूण घेवपाचेर पावसकार पावला. PWDचो एक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि एक सावड्डेचो शिक्षक सर्वानंद सावंत देसाय असे दोग जाण PWD मंत्री दीपक पावसकाराचे OSD आशिल्ले. इंजिनियराक कर्मीक खात्यान ट्रान्सफर मारलो जाल्यार सर्वानंद देसायाक तो त्या पोस्टार कायद्यान बसना म्हूण सांगून खासगी सचिव म्हूण डिमोट केलो. सर्वानंदाक आतां मेरेन OSD म्हूण गेल्लो पगारूय परत रिकवर करचो म्हूण GADन फेब्रुवारांत अर्थ काडिल्ली. पावसकर म्हणटा सर्वानंद अजूनय OSD आसा. दुसरो OSD रिटायर्ड इंजिनियराक घेतलो म्हूण ताणें स्पश्ट केला. अजूनही माझे कडेन OSD आसा. फक्त तेजो विशय आसा तो पेमेंट आसा तो फायनान्स जे डिपार्टमेंट आसा पर्सनल डिपार्टमेंट आसा त्या विशयाचेर ते शॉर्ट आउट करतले. तितून व्हडलें हें ना. पूण आमी OSD हांवें दवरलें तें काम करपाक दवरलें. म्हणजे एक PWDचो ऑफिसर घेतलो आनी एक आमच्या गांवचो शिक्षक म्हणजे टिचर घेतलो. त्या कारणान काम दोन्ही कडेन म्हाज्या गांवची जावपाक जाय आनी गोंयचीय जावपाक जाय. आतां म्हाजे कडेन एक पोस्ट खाली आसा OSDचो. हांव PWDचो खंयचोय बरो ऑफिसर रिटायर्ड जाता जाल्यार ताका हांव आतां अपॉयंट करपाचो आसा. इतले मजगती लडाख शिमेवेल्यान भारताचे चीना कडेन वाजिल्ल्यान जुवारी पुलाचो चीनी कन्सल्टंट आडकला. मुख्यमंत्र्या बरोबर उलोवन प्रश्न तडीक लायता म्हूण पावसकर सांगता. पुलाचे बरेचशे सामान चीनासान येवपाचे आशिल्ले. कोण ना कोण कन्सल्टंट पळोवन 2021 एप्रिल मेरेन कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप बिल्डकॉन खंय पुलाचे काम तडीक लायतलेच. एप्रिल म्हयन्यात ठरलेले आसा हो ब्रीज कंप्लीट करपा जाय. त्या प्रमाणे दुसरे समज चायना कन्सल्टंट आसलो ना दुसरे कन्सल्टंट काडटलो. मटेरियल सुद्दां चायना साकून आमकां बॅन जालें जाल्यार सुद्दां आमी दुसरे कडल्यान मटेरियल अरेंजमेंट करतले. बंद ब्रिजाचें काम चड लांबणें वचचें ना. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. सांताक्रूज गँग हल्ल्यांतली एक हत्यारां भायर सरत आसात. पुलिसांनी आतां मेरेन एक देशी पिस्तूल 2 रिव्हॉल्वरां 4 तलवारी 2 सुरे जप्त केल्यात. ह्या शूटआउट खून प्रकरणात पुलिसांनी राती धरिल्ल्या 3 आरोपींक पणजे JMFC कोर्टान 6 दीस पुलीस रिमांड दिला. शुक्रारा धरिल्ले 9 जाण 8 दिसांच्या पुलीस रिमांडाचेर. इम्रान बेपारीच्या घरार मार्सेलिनो गँगाचो हल्लो. तातूंत गँगांतलोच सोनू यादव सोंपलो. हल्ल्याचें नेमकें कारण मात अजून कळिल्लें ना. बसी भाड्यान चलोवंक दियात पेमेंट घेयात म्हूण बसवाल्यांक प्रस्ताव. सद्याचे परिस्थितींत होच पर्याय. येरादारी मंत्री माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. वेवसाय बुडलो म्हूण टॅक्सीवाले बसवाले पायलटांक हे परिस्थितींत पॅकेजी दिवप शक्यच ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलां. सबसिडी बंद करची न्ही म्हूण बसवाले मंत्र्या कडेन पावले. ताणें बसी भाड्यान दियात म्हूण उतर घालून धाडले. 20-22 जाणां बसीन एकट्या बसून तांकां कशेंय परवडपा ना आनी तांकां परवडना ते कारणाक लागून हांवें तांकां प्रपोजल अशें दिलां तुमी रफली तुमचे अंदाज घेया तुमचें कॅल्क्युलेशन करा. कदंबान आमी आमचें कॅल्क्युलेशन करता कितले आमकां पर किलोमिटर पडटा तुमी कॅल्क्युलेट करा तुमकां कितले किलोमिटर मेळटा. मेंटेनन्स बस सगळे प्रायवेटवाल्यान पळोवपाचे आमी उमके पेमेंट तांकां दितले. आमी सांगलें लेट्स वर्क इट आउट म्युच्युअली. म्हाका दिसता सगळे रुटांनी जे तुमी पळयता थोड्यो कदंबा बस्यो खाली वयता प्रायवेट सारक्यो पॅक वयता हें जावपा ना. सगळे रूट आमचे कडेन दिया. तुमी प्रायवेट बस ओनर जे आसा तुमकां आमी भायर उडयना. कोविड लॉकडावनात काम धंदो बंद पडलो म्हूण सद्याचे परिस्थितीत पॅकेजी दिवप सरकाराक कशेंच शक्य ना. तेंचे परमिटान जे रिन्युअल आहा आनी कितें रिन्युअल आहा इमिडिएट जे कितें ह्या भाशेन करपाचें आसा ते आमी एक्सटेंड केला. तांकां थोडो टायम दिता. पूण जे ते म्हणटाना आमकां कितें आर्थीक मदत दी ती सद्याक गव्हर्मेंटाची तरी ही परिस्थिती ना की तांकां काडून कितें हेल्प करपाक. तांकां दिल्यार बसींकूय परत तांकां हेल्प करचें पडटलें. मोटरसायकल पायलटांकूय हेल्प करचें पडटलें. पयशे येतले खंयचे. बसवाले सांगतात ते प्रमाण सबसिडी बंद करिना म्हूण खंय मंत्र्यान सांगलां. विद्यार्थ्यांचे तिकेटा वयली 50% सूट चालूच उरतली म्हूण बसवाल्यांचें उतर. आयज आमकां एश्युरन्स दिला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान ही तुमची फ्युएल सबसिडी कंटिन्यू उरतली आनी तशेंच हे जी आयज स्टुडंट्सांक आमी पळय 50% दिला हे कंटिन्यू उरतले. हे आमी तांकां डिनाय करचे ना. तेन्ना आयज जे आमचे कितें मुद्दे आसले तितले तेणी मान्य करून घेतला आनी ही सबसिडी आमची एक्सटेंड करपाची आसली
20 ती पासून त्यांनी एक्सटेंड करता म्हणून सांगला, रोखडीच सर्क्युलर काडटा म्हणून सांगला. पूण मेन ग्रिव्हन्स म्हणजे आमचो असो आशिल्लो की पॅसेंजर टॅक्साचेर एवरी टायम हे पेनल्टी लायताले. तो पेनल्टीचो क्लॉज जो आसा तो एक्चुअली सस्टेन करिना, कायद्यान बसना. म्हणून आमी तोच प्रश्न आमी हेंचे कडेन मांडलो. मिनिस्टरान ते स्वता हातान घेवन पळयलें आनी डायरेक्शन्स दिल्यात डायरेक्टराक सजेस्ट स्टडी करा आनी इमिडिएटली आपल्याक कितें तें कळयलें. इतले मजगती वेगवेगळे टॅक्स आणि फी भरपाक येरादारी खात्यान ॲप लॉन्च केला. This is developed by NIC and our department. This is basically meant for vehicle owners and transporters to pay various taxes which they are supposed to pay instead of making trips to our office, whether it is yearly road tax, monthly passenger tax, counter signature tax, cess fee and checkpost tax. All can be paid online. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मडगांवां कोमांतलो कोरोना मॅनेजमेंट एक्सपोज. एका स्टेशना वयल्यान टेस्ट करिनासतना एकलो कोमांत पावलो. सगळे कडेन भोंवतालो. नगरसेवक केतन कुडचडकारान स्वता 104क फोन मारलो. ते ताका सांगतात नगरसेवकाकूच सांग. डेप्युटी कलेक्टराक बाबा पुतो करून कशी तरी ॲम्ब्युलन्स हाडून ताका उखल्लो. यंत्रणा फेल. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. एक मनीस खंयच्या तरी स्टेशना वयल्यान तो आयलो आनी तो चाळीन रावपाक आयलो आनी तो कम्युनिटी टॉयलेट बी यूज करपाक लागलो आनी ताणी टेस्ट बी करून कांय करूं नाशिल्लें. तेन्ना ताका टेस्ट करपाक लागून आमी स्पेशली थंय रावले, कोणे लोकांनी सांगलें तो भोंवता बी म्हणून. तेन्ना हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो. तेन्ना हांवें पुलिसेक फोन केलो 100 मारून. मागीर हांवें ते 104च म्हाका म्हणपाक लागले की ना तुमी कावन्सिलराक सांगात म्हणपाक लागले. हांव म्हटलें हांव कावन्सिलरूच उलयतां. जेन्ना हांवें 104क सांगलें की आगो मागीर म्हटलें तुमी कावन्सिलराक मागीर तुमी कशें सांगता जेन्ना परत फोन केलो तेन्नाय ते म्हाका सेम सांगतात. मागीर हांवें डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करून ताका फोन करपाक लायलो की सर तुमीच म्हटलें करा. ते म्हटलें आमकां आयकनात म्हणून तांणी डेप्युटी कलेक्टर फोन मारलो. आतां हो इन्सिडंट जाल्लो 12क. तांणी रातची म्हाका 10:30 सुमार 10:30 सुमार ॲम्ब्युलन्स धाडली. तो जे पळय कोण डॉक्टर आसा पळय तांच्याय कडेन शब्द ना. तांकां ते म्हणटा आमी कितें करूं, आमची ड्युटी तुमी परत सांगा पुलिसेक म्हणटा. पुलीस दारान येता, थंय कोण आसा तो पळयता, थंय वचून पुलीस कांय करना. हांव हातून कोणाची मिस्टेक अशी म्हणून मानना, पण खंयची ऑथॉरिटी आनी समज जर तो ऑथॉरिटीची मिस्टेक आसा जाल्यार हांव आज मुख्यमंत्र्या कडेन निवेदन म्हटल्यार म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, सस्पेंड करा आमकां. सस्पेंड करा. कित्याक जर आज हांकां सस्पेंड करना कळ्ळें न्ही जाल्यार हें फुडें अशेंच चलत उरतलें. वेळसावच्या लोकांक कोंकण रेल्वेचो डबल ट्रॅक नाका. कोरोनाच्या बोवाळांत खंय सरकार लोकांच्या दोळ्यां आड कामां करूंक सोदता. गोमंतक युवा भंडारीन पणजे, म्हापशां, पेडण्यां रोपां लावन वन महोत्सव केलो. चोनसाय पारशा मांद्रेच्या आमदारान गोवा कृषी बाजाराच्या आदारान शेतकारांक बियो, सारें आनी लागवडीचें सामान वाटलें. कोविडाचे हवेंत गोंयभरच्यो घडामोडी. वेळसाव रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक विरोध. कोरोनाच्या बोवाळांत सरकार लोकांक काळखात दवरून कामां सादोवन घेता म्हूण लोकांचो आरोप. ते आमकां इवन पंचायती ते आतां कॉन्फिडन्साक येनाय, लोकल्सांक कॉन्फिडन्साक येनाय, MLA पासून ते आतां रिस्पेक्ट कोनाय. जाल्यार आमी कितें करपाचें आतां. खंय वयता जाल्यार आमी कितें कोतो जाल्यार बंद कोतो जाल्यार आतां आमी सगळें सांगताय ते भितर रावय. पूण हो टायम ते मात आमी भितर रावपाचें आनी तुमकां जाय तें करपाचें ना न्हू. आनी मुखार आतां हें पॅन्डेमीक मातशें सबसायड जालें म्हणटरी मागीर मुखार कितें स्टेप घेवपाक तो मागीर मुखार करपाचो. ल्हान भुरगे आमच्या गांवचे चलोन वयताय, क्रॉस जाताय. हांकां क्रॉस जावपाक कितलो वेळ लागतलो, कितले एक्सिडेंट जावपाक शकतले. आमकां थिंगा ओव्हरब्रीज आसतली, हिंगा ओव्हरब्रीज घालपाक फॅसिलिटी जातली. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज सॅटिस्फायड. सेंट्रल गव्हर्मेंट हें चलयता आमच्या गोंयां. आज सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता. सो गोवा गव्हर्मेंटाक व्हॅल्यू ना. सो आमी विचारूंक सोदता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी 40 आमदारां कडेन कोण तुमी सगळे एका फेवरेबल आहाय हे डबल ट्रॅकिंग जावपाक. गोमंतक युवा भंडारी समितीन रोपां लावन वन महोत्सव केलो. आज गोमंतक युवा भंडारी समितीतर्फे प्रत्येक तालुक्यात वन महोत्सवाचो कार्यक्रम आजच्यान सुरू जाल्लो आसा. आज 3 तालुक्यांनी कार्यक्रम जातले. फाल्यां परत 2 तालुक्यांचे कार्यक्रम आसा वन महोत्सवाचे. तशेंच हे कार्यक्रम फुडें सुद्दां सगळ्या तालुक्यांनी चलत रावतले.
युवा समिती जी भंडारी समाजाची आसा. मांद्रेच्या आमदारान पारशा शेतकारांक बियो आनी सारे वाटले. ही गोवा कृषी बाजार ही संस्था आमची म्हापशां आसा आनी शेतकऱ्या खातीर वावुरतात. ताजे मार्फत एक बार्देश तालुक्यान 2 पंचायतींनी आमी अशाच पद्दतीचे कार्यक्रम केले आनी आमचे आमदार जे आसा हे गोवा कृषी बाजार सोसायटीचे गेली 20 वर्सां डायरेक्टर आसा. त्यामुळे तांच्या सहकार्यान आज तुमच्याय गांवांत हांगा भाजयेच्या बियांचे वितरण करपाचो हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला. ही आता भाजयेची बियां दितात ओडी दितलो फुडाराकय दितलो वांयगणांय पिकयतलो तुमी पिकयतात तुमच्या गांवांत पिकयतलो तेन्ना वांयगणाकय सारे आनी भात बियाणां ती दितलो. परत म्हाजे भगिनी तुमी पोरसूं लायतात गिमांत पोरसूं लायतात मिरसांगो लायतात वेगवेगळ्या तरेची भाजी लायतात सगळे लायतात तेन्नाय तुमकां म्हाजे वचून मदत आसता. म्हणजे सगळे सिजन सर्दे वांयगण पोरसूं पावसांतली भाजी म्हाजे मार्फत फुलां ते फुलाची पाकळेची मदत ही तुमकां सदांच आसतली. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.